नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलां उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांचो लेख एक्स माध्यमाचेर घातलो. बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर बरयल्लो हो लेख आसा. संवसाराक कळपाक जाय भारतीय बायल ही देशाची आर्थीक शक्त जाल्या ऑनलायन व्यापार मॉडेलाचो तांणी वापर करचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक बायलां दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. किटला हळडणेच्या मसणभुंयेचो बुनयादी फातर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं बसयलो. प्रकल्पाक कळाव जालो तरी शेवट बरो जाला अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें. सुर्लाच्या उदकास्रोत खात्यान तयार केल्ल्या प्रकल्पाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. खणीच्या फोंडकुलांतल्यान उदक काडून शेतां खातीर उपेगांत हाडपा खातीर तयार केला प्रकल्प. आनी भारत आनी न्यूझीलंड मजगती दुबयत चालू आशिल्ल्या आयसीसी संवसारीक करंड सर्तीच्या निमण्या खेळांत न्यूझीलंडान पयलीं खेळटाना 50 षटकांत भारता मुखार दवरल्या 251 धांवड्याची मोख. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलां उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर बरयल्ली एक म्हायती समाज माध्यम एक्सचेर पोस्ट केल्या. ह्या वेळार आपल्या ट्वीट संदेशांत म्हळां, बायलां आनी भुरगीं उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी आमच्या बायलां भयणांक तांकीवंत करपाक A1 भुमिकेचेर उजवाड घालीत बरयला. हो नारी शक्तीचेर आशिल्लो लेख सगळ्यांनी वाचपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी हो लेख एक्स संकेतथळाचेर घालून आपले विचार मांडल्यात. तांणी म्हळां की विकसीत भारत 2047 संकल्पा वांगडा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताक एक सशक्त आनी आत्मनिर्भर राष्ट्र करपाच्या कार्यांत गुंतल्यात. हातूंत बायलांची भागीदारी म्हत्वाची आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या भलायकेची विचारपूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. आपल्या एक्स संकेतथळाचेर बरयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां, आपणे इस्पितळांत वचून उपराष्ट्रपतींच्या भलायकेची पळोवणी केली. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर ते बेगीन बरे जावन येवचे अशी आपूण देवा कडेन प्रार्थना करता. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातेंतल्या नवसारी वाठारांत लखपती दीदी वांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या बायलांनी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपले अणभव आनी बायलांच्या सशक्तीकरणा संदर्भात मार्गदर्शन केलें. नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलूंगी, वो आज हमारा सपना पूरा हो गया. वो भी वुमेन्स डे के दिन हमने नहीं सोचा था कि हम मोदी साहब को मिल पाएंगे, पर हमारा आज सपना पूरा हो गया. हमारे मान थे समाज में, पर यहाँ मिलके हम जाएंगे तो हमारा दोगुना हमारा मान बढ़ जाएगा. बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज यहाँ तक आने का हमें मौका मिला, वो भी जो वुमेन्स डे है इसके हिसाब से हम सब यहाँ पे मिले और जो हम आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत ही उनका जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है. संवसारांतल्या लोकांक कळपाक जाय की भारतीय बायल ही फकत घरकामूच करता अशें ना, जाल्यार ती देशाची अर्थीक शक्त जाल्या. तशेंच आर्विल्लें तंत्रगिन्यान भारतीय बायल मनीस कुशळटायेन हाताळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. दुनिया में लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत में महिलाएं सिर्फ घर काम करती हैं, जो कल्पना ऐसा नहीं है. वो भारत की आर्थिक शक्ति बनी हुई है. भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा रोल अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा हो रहा है.
आमच्या देशातल्या बायलांमदी संघर्ष करपाची, नवनिर्मितीची, संस्कार करपाची तशेंच संपत्ती निर्माण करपाची व्हडा प्रमाणात ताक आसा। ही ताक देशाक फुडें व्हरपाक बळगे दितली अशें प्रधानमंत्र्यांनी लखपती दीदींकडेन उलयतना सांगलें। टेक्नोलॉजी को तुरंत पकड़ दी। मेरा एक ड्रोन दीदी में मेरा अनुभव है। जिन दीदी को ड्रोन पायलट बनाने की ट्रेनिंग थी, 3-4 दिन में ही उनको आ जाता था। इतनी तेजी से सीख लेती है और प्रैक्टिस भी सिंसियरली करती है। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से माताओं बहनों में संघर्ष करने का सामर्थ्य, सृजन करने का सामर्थ्य, संस्कार करने का सामर्थ्य, संपत्ति पैदा करने का सामर्थ्य, यानी इतनी बड़ी ताकत है जिसका हम कोई हिसाब नहीं लगाता। मैं समझता हूं कि ये सामर्थ्य जो है वो देश को बहुत लाभ करेगा। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सध्या त्रिपुरा राज्याच्या भोंवडेर आसात। ह्या वेळार एका रॅलीक संबोधित करतना जे.पी. नड्डा हांणी सांगले की भारतीय जनता पक्षाची नीती त्रिपुराच्या लोकांक फायदो करून दिवपाची आसा। भारतीय जनता पक्ष जनतेची सेवा करता आणि ताका लागूनच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका तिसरो कार्यकाळ दिला। हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। ये सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गरीब, वंचित आणि आदिवासी लोकांचे आसा, ताका लागून तुमचो आशीर्वाद आमकां जाय अशें तांणी फुडें सांगलें। आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। होळयेची परब लागी पावत आयल्या। ह्या निमतान भारतीय रेल्वेन होळी परबे निमतान रेल्वेत जावपी गर्दी नियंत्रणात हाडपा हेतान खासा रेल्वे गाडयो सुरू करपाचो निर्णय घेतला। पूर्वोत्तर रेल्वेन ह्या परबे निमतान 81 खासा गाडयो सुरू केल्यात। या संदर्भात पूर्वोत्तर रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंग हांणी सांगले की प्रवाशांक रेल्वे प्रवास सुलभ करपा खातीर रेल्वेन पुराय तयारी केल्या। कुल 81 स्पेशल ट्रेनें अभी तक हम लोगों ने नोटिफाई की हैं। इन ट्रेनों में ऐसी भी ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाएंगी और कई ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से ही चलाई जा रही हैं। यही कई स्टेशनों से ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही हैं। जो 81 ट्रेनें अभी तक नोटिफाई की गई हैं उसमें से 19 ट्रेन ऐसी हैं जो एकल यात्रा के लिए कुछ चलाई जा चुकी हैं, कुछ चलाई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेनें अलग अलग ट्रिप्स में हैं। छपरा से स्पेशल ट्रेनें प्लान करके चला रहे हैं, मऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो हर सभी जो हमारे मेन डेस्टिनेशन है जहां से यात्रियों की मांग ज़्यादा रहती है वहां से स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्लीचे भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री परवेश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता हे लोधी गार्डनात जाल्ल्या वसंत महोत्सव कार्यावळीत वांटेकार जाले। ह्या वेळार तांणी लोकांकडल्यान अर्थसंकल्पाविशयी मत आयकलें। मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले की लोकांकडल्यान अर्थसंकल्प आणि दिल्ली संदर्भात तांच्यो अपेक्षा जाणून घेवपा हेतान ही कार्यावळ आयोजित केल्या। ह्या वेळार उलयतना वीरेंद्र सचदेवा हांणी आम आदमी पक्षाच्यो आतिशी मार्लेना हांचेर खर टीका केली। आतिशी मार्लेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानूनी प्रक्रिया को मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया। 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए और जितने गड्ढे आतिशी मार्लेना छोड़ के गई, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा।
हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया। बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये मिलने प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो आतिशी मारलेना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं, कृपा करके उन पर ध्यान दे। दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे। ह्या वेळार उलयतना दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें की लोधी गार्डनांत आमी लोकांचे विचार आयकुपाक आयल्यात। दिल्ली सरकारा बाबतींतल्यो तांच्यो अपेक्षा आमी जाणून घेतले। शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं। और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। बिहार राज्यांत शिक्षणीक मळार क्रांतीच्या वाटेर आसा। बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी 8 जिल्ह्यांतल्या 51,390 शिक्षकांक नियुक्तीपत्रां दिली। शिक्षण आनी बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर बिहार सरकार भर दिता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। बिहारचे उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांणी सांगले की आमचे सरकार 50 लाख लोकांक नोकऱ्यो दिवपा खातीर वचनबद्ध आसा। विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम। उत्तर प्रदेशातल्या सिद्धार्थ नगरात आयुष्मान आरोग्य मंदिरा वतीन टीबी मुक्त भारत कार्यावळीचे आयोजन केला। या कार्यावळीत टीबी दुयेंतींक तपासपा खातीर आर्विल्ल्या उपकरणांचो उपयोग केलो। गांवचे मुखेली वजहुल कमर हांणी या संदर्भात माहिती दिली। जो टीबी का अपने सदस्यों द्वारा पूरे गांव में बुनियादी किया कि टीबी है, तो उनको ला करके हमने डॉक्टर के हवाले किया। हमारा बर्ड मुक्तेरा टीबी से मुक्त हो गया है। डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर हांणी आर्विल्ल्या माकनांच्या वापराविषयी अधिक माहिती दिली। नेट मशीन 2 प्रकार की होती है, एक ट्रू नेट हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, 756 मशीनें हैं, एक सीबी नेट हमारे पास 170 है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों ही मशीनें क्या करती हैं कि अगर जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पहले उसका एक्सरे हो गया, उसके बाद हमने देखा कि उसमें सिम्टम भी है, तब उसका हम इस तरह की शीशी में, इसको फाल्कन ट्यूब बोलते हैं, इसमें उसका बलगम लेके फिर इसमें लगा देते हैं। 2 घंटे में ये रिपोर्ट बता देती है कि इसमें टीबी है कि नहीं, और अगर है तो रिफेम्पिसिन नाम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा होती है उस पर ये बैक्टीरिया उससे मरेगा कि नहीं मरेगा, उसको कहते हैं ड्रग सेंसिटिव या ड्रग रेजिस्टेंट।
खणीच्या फोंडकोलांतल्यान उदक काडून शेता खातीर उपेगांत हाडपाक सरकार प्रयत्नशील आसा। आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून स्प्रिंकलर वापरून तशेंच हेर माध्यमांतल्यान शेता खातीर हें उदक उपलब्ध करून दिवपी सुर्लाच्या उदकास्रोत खात्यान तयार केल्ल्या प्रकल्पाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। ह्या वेळार ते उलयताले। ह्या कार्यावळीत मुखेल अभियंता प्रमोद बदामी, शैलेश पोकळे, नरेश पोकळे, विनोद भंडारी, किशोर भावे, कालिदास बर्वे, सरपंचा साहिमा गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या ऑटोमॅटिक कम्युनिटी इरिगेशन सिस्टम म्हाका खूब बरें दिसलें किंवा जरी थोडोसो उशीर जालो आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट आनी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ही सिस्टम मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडून शेतकऱ्यांक दिवप ही सिस्टम आमी सुरू केली। म्हाका अशा पद्दतीचो प्रकल्प गोंयांत न्ही तसो देशातूय ना। ह्या पद्दतीचे आसतले हो प्लांट वेगवेगळे चलता बट मायनिंग पिटांतलें उदीक काडून चलना। ते खंय तरी लेक पॉन्ड बाकीच्या सगळ्या हितून आसता। हे एका आमी जे म्हणटा पळय न्ही इट इज एन म्हणजे रियूज ऑफ मायनिंग पीट। मायनिंग पिटांतलें उदक हे ज्या पद्दतीन आमी यूज केला दिस विल बी द युनिक सिस्टम ओके इन द कंट्री। जी पाणी वाटप सोसायटी ही इतकी स्ट्रॉंग आसा तांचो स्वताचो हे जो आहा पळय न्ही टर्नओवर 40 कोटीचो आहा। पाणी उदक वाडटा तांच्या कडल्यान ते पयशे कलेक्ट करतात, तांच्यांनी जागा घेतल्या, तांच्यांनी सायडीक हॉल बांदला, तेजे ते भाडे घेता आणि दर वर्साक शेतकऱ्यांक वयल्यान ते पयशे दिता। त्यांच्यानी आपला स्वतःचा रेव्हेन्यू कलेक्ट करता, इन्कम कलेक्ट केला आणि शेतकऱ्यांक प्रत्येक म्हणजे तांकां 1% ते इंटरेस्टान लोन दिवपाचें काम म्हणजे बँक करता पण ती पाणी वाटप सोसायटी करता। ही पाणी वाटप सोसायटी आमकां एकदां केन्ना तरी एग्जाम्पल म्हणून गोंयांतल्या बाकीच्या पाणी वाटप सोसायटीक हांगा दाखोवपाक हाडपाची संद आमकां मेळ्ळी। आमी इतिहास पळयल्यार बायलांनी आपल्या भुरग्यांचो फुडार अंधकारमय जावचो न्हय म्हूण घराघरांत साक्षरतेचो दिवो पेटयलो। त्याच प्रमाण दर एका बायलेन आपले सामान्य गिन्यान विकसीत करून समाजांत वावरपाक जाय। आमची भलायकी बरी आसत जाल्यार घराब्या कडेन बरें लक्ष दिवप शक्य आसा म्हणून बायलांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवची अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मांडलें। सांखळेच्या रवींद्र भवनात पद्मिनी फाउंडेशनाच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या उत्सव स्त्रीच्या अस्तित्वाचा 2025 ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले। ह्या वेळार पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत, पाळी जिल्हो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर, सांखळी भाजपा मंडळ अध्यक्ष रामा नाईक, दत्ताराम चिमुलकर, स्नेहा देसाय, सरपंचा गौरवी नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांचे स्वप्न आसा की विकसित भारत 2047 आणि हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता असताना 4 पिलर महत्वाचे आसा। हितलो एक पिलर इज युवा शक्ती जे देशातले या तरणाटे ज्यांच्या कुस्ताचेर आम्ही विकसित भारताचे स्वप्न पळयतले। आमकां विकसित गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं हे गोंय विकसित करपाक जाय कारण कंपॅरिजन आमी देशाचे जर पळयत जाल्यार आमी कितलेशेच पयलीं विकसित जावपाक शकता। दुसरें आसा पिलर नारी शक्ती, तिसरो आसा किसान शक्ती आणि चौथो आसा गरीब कल्याण। तितूंतलो महत्वाचो कंपोनेंट कोण तर नारी शक्ती। जी महिला म्हणजे या देशाक सक्षम करपा खातीर, या देशाक डायरेक्शन दिवपा खातीर, या देशाक विजन दिवपा खातीर आपल्या परीत आमी आमच्या फॅमिलीक जर डायरेक्शन दिले, विजन दिले आसत, एक फॅमिली जर सक्षम जाली आसत जाल्यार नक्कीच रित्या पुराय गांव आनी गोंयाक आमी डायरेक्शन दिवपाक शकतली। म्हाका खात्री आसा की एखादे जर कुटुंब आमी म्हणटा की आरोग्य जर बरें उरतलें आसत जाल्यार ते महिले पासून सुरवात जावपाक जाय। आपली फिजिकल फिटनेस ही सगळ्यात महत्वाची आसा। आपले कुटुंब जर सक्षम आणि सुदृढ उरतले आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त सगळ्यात पयलीं आरोग्य सुदृढ कोणाचे आसपाक जाय तर आमच्या महिला भगिनीचे आसपाक जाय। आपल्या आरोग्याचे कडेन निष्काळजीपणा न करता तुम्ही जर तेजेर लक्ष दिले आसत जाल्यार तुम्ही हेल्दी उरपाक शकता। संवसारीक बायलां दिसा निमतान उजवाड ह्या संस्थेन काल एका सुवाळ्यात वेगवेगळ्या वाठारांत बेस बरें काम केल्ल्या बायलांचो भोवमान केलो। सुटके झुजारी बर्था मिनेझस ब्रागांजा यांच्या यादस्तीक हे पुरस्कार भेटयतात। ह्या वेळार शबनम शेख हांणी आपले मनोगत उक्तायलें। The students have to really do hard work and parents have to really support them and whatever they want, allow them to do. Don't tell them that no, you don't do this, you take that field. This field is not good, that field is not good. So whatever is their choice, you should allow them
take the field, and then if you allow them to take the field what they want, they really do better in that field. One more thing I would like to say that I am a member secretary attached to Goa State Legal Service Authority, and our authority provides legal aid to all the people who comes under Section 12 of Legal Service Authority Act. And some of the one of the category are the women. Since over another, I would like to tell that Mala is entitled for free legal aid that is free or we don't have to pay. It is paid by the Legal Service Authority. Then scheduled castes, scheduled tribes are also entitled for free legal aid. Apart from that, the children are also entitled for free legal aid. Many other people are there which comes under Section 12 of Section 12 of the Legal Service Authority Act who are entitled for free legal aid. किटला हळदणेच्या मसणभुयेच्या फायलीन 12 वर्सां पुराय करून निमणो हो प्रस्ताव मंजूर जालो. खासदार निधींतल्यान मंजूर जाल्ल्या या प्रकल्पाच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीचो शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी जालो. ह्याच वांगडा मसणभुये खातीर लोकांची बऱ्याच वर्सांसावन आशिल्ली मागणी पुराय जाल्या. जरी प्रकल्पाक विलंब जालो तरी शेवट बरो जालो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खासदार निधीची कामां जो निधी जो मेळटा तो ज्युडिशियसली खंयच हेवटेन तेवटेन खर्च न करता जास्त खंय तरी खंय फालतू खर्च न करता तो लोकांच्या समाज सेवेच्या कामाक लागलो होच एक माध्यम घेवन आमी हांवें काम सुरू केलें आनी गेल्या इलेक्शन पर्यंत 5 टर्माक जवळ 1200 पेक्षा जास्त अशे तरेचे प्रोजेक्ट पूर्ण केले. तातूंत मेजर आसतले सगळ्यांत चड म्हणजे आज आमी गांवांनी वयताले आनी गांवांनी मागणी प्रत्येक पंचायती मागणी आसतली की आमकां खंय ल्हानसो कार्यक्रम जर घेतलो तर आमकां देवळा कडेन जागो ना, आमी 50 जाणां बसूंक शकना, आमकां एक ल्हानसो कम्युनिटी हॉल मारून दियात. अशें जवळ देवळाच्या म्हणजे कितें कायद्याच्या चौकटीक कशें बसता म्हणजे देवळाक न्ही किंवा चर्चीक न्ही कायद्याच्या चौकटीक बसता अशें सगळ्यांत मोठी जी गोष्ट जाली आमच्या हातान परमेश्वरान तुमी सगळ्यांनी करून घेतली ती म्हणजे जवळ 72 कम्युनिटी हॉल आता पर्यंत आमचे कंप्लीट जाल्ले आसात. आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी ह्या मसणभुये खातीर लोकांची खूब सोय जातली अशें सांगलें. डेथ जातात तेन्ना पासून आमचे प्लेस रेस्टिंग प्लेस ते बरे आसपा जाय आनी ते बरे आसा देखून हांव श्रीपाद भाव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो चिंतलो लोकां पासत आनी तेणें अप्रूव केल्ले हे पयशे हिंगा मोडपाक कित्याक थोडे पयशे न्ही. इट इज अबाउट 53 lakhs which एस्टिमेट आहा श्रीपाद भाव सांगतलो तुमकां बट इट इज अ बिग अमाउंट कित्याक ते MP फंडा प्रमाणे एंड दॅट इज वाय आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर हॅविंग डन दीस. सुभाष रावत हांव निवडून आयलो तेन्ना सुभाष रावत आयल्लो म्हाका सांगपाक ही फायल पेंडींग आसा म्हणून म्हाका फायल दाखयली तेणें आनी 2 or 3 फावटी हांव श्रीपाद भावगे घरा गेल्लो तेका मेळ्ळो हे फायली पासत आनी मागीर कलेक्टराक उरलेली ती दुसरी कलेक्टर आशिल्ली ती. पणजे भाटल्यांतलो श्रीदेवी सटी भवानी देवळाचो वर्धापन दीस भक्तिभावान मनयलो. त्या निमतान देवळांत वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी देवळाक भेट दिवन आशिर्वाद घेतले. काल निमण्या दिसा जोडवी पेटोवपाची कार्यावळ जाली. ह्या देवळांत जाल्ल्या कार्यावळींत देवस्थानाचे अध्यक्ष राजेश नायक साखळकर, श्रीकृष्ण गोलतकर आनी हेर वांगड्यांनी बरी वेवस्था दवरिल्ली. पुराय गोंयांतल्या भाविकांनी व्हडा संख्येन वर्धापन दीस सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. गुन्यांव शाखेन काल शेनवारा केल्ल्या एका कार्यावळींत 11 किलो 672 ग्राम वजनाचो हायड्रोपोनीक ह्या घातक गुवळी वखदांच्या साठ्या सयत एका तरणाट्याक अटक केली. ह्या गुवळी वखदांचें मोल बाजारांत 11 कोटी 67 लाख आसा. आतां मेरेनची गोंयांतली ही गुवळी वखदां आडची सगळ्यांत व्हडली कारवाय आसा. ह्या तरणाट्याक गिरी म्हापशां अटक केल्या. ह्या संदर्भांत ट्वीट संदेशांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां की राज्याक गुवळी वखदां मुक्त करपा खातीर धडपडपी पुलीस प्रशासनाचें हें सगळ्यांत व्हड जैत आसा. आमच्या तरणाट्यांची आनी समाजाची गुवळी वखदां पासून मुक्तताय करपाक आमकां गुप्तचर नेटवर्क घटमूट करपाक जाय. गोमंतकीय नाट्य कलाकारांनी जैतिवंत जावपाक संघर्श करपाची तयारी दवरपाक जाय अशें प्राचार्य अनिल सामंत हांणी सांगलां. नटवर्य प्रभाकर पणशीकर महोत्सवांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. पेडणे वाठारांत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जालें.
ह्या वेळार माचयेचेर पणशीकरांच्यो कन्या आनी ज्येष्ठ अभिनेत्री जान्हवी पणशीकर, पेडणेचे नगराध्यक्ष मनोज हरमलकर, सातेरी मंदिर जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष रामा सावळ देसाय, कलामंचाचे अध्यक्ष रमेश कोटकर, गोवा मराठी अकादमीचे पेडणे प्रभागाचे अध्यक्ष चंद्रकांत सांगळे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रभाकर पणशीकर यांचं सगळं आयुष्य मी ज्यावेळी वाचतो त्यावेळी अगदी एका किंवा दोन वाक्यामध्ये त्याचं सार काय सांगायचं. इथे जे नाटकावर प्रेम करणारे, नाटकामध्ये कामं करणारे कलाकार आहेत, त्यांच्यासाठी त्यांच्या जीवनाकडे बघून आणि त्यांच्या कलेकडे बघून घेण्यासारखं काय आहे याचा विचार करणं. आणि खेळात क्रिकेट भारत आणि न्यूझीलंड मजगतीच्या ICC संवसारीक करंड सर्तीचो निमणो खेळ आयज दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर चालू आसा. पुराय भारतीय लोक भारताच्या जैताची कामना करतात. आयज न्यूझीलंड पंगडान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. पयली खेळटाना न्यूझीलंडान 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 250 धावण्यो केल्यो आणि भारता मुखार 251 धावण्याची मोख दवरल्या. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलां उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांचो लेख X माध्यमाचेर घातलो. बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर बरयल्लो हो लेख आसा. संवसाराक कळपाक जाय भारतीय बायल ही देशाची अर्थीक शक्त जाल्या. ऑनलायन वेपार मॉडेलाचो तांणी वापर करचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक बायलां दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. किटला हळदणेच्या मसण भुंयेचो बुनयादी फातर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी बसयलो. प्रकल्पाक कळाव जालो तरी शेवट बरो जाला अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें. सुर्लाच्या उदका स्रोत खात्यान तयार केल्ल्या प्रकल्पाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. खणीच्या फोंडकुलांतल्यान उदक काडून शेतां खातीर उपेगांत हाडपा खातीर तयार केला प्रकल्प. आनी खेळांत भारत आनी न्यूझीलंड मजगती दुबयत चालू आशिल्ल्या ICC संवसारीक करंड सर्तीच्या निमण्या खेळांत न्यूझीलंडान पयली खेळटाना 50 षटकांत भारता मुखार दवरल्या 251 धावण्याची मोख. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर. नमस्कार.